कट्टरपंथी संघटनांकडे संबंध आशिल्ल्या बायलेक गोंयांत अटक जावपाच्या विशयावयल्यान विधानसभेचो पयलो दीस बरोच गाजलो। ह्या विशयावयल्यान सत्ताधारी तशेंच विरोधी आमदारांनी गोंय पुलिशेक उजरावन काडले। कट्टरपंथी गोंयांत येवन रावतात आनी गोंय पुलीस सुशेगाद आसा। हवाला वेव्हार, आतंकवादी आनी कट्टरपंथी संघटनांचे वांगडी गोंयांत येवन राबितो करतात। इंटरनॅशनल ड्रग्स पेडलर आनी कट्टरपंथी संघटनांकडेन संबंध आशिल्ल्या लोकांक भायले पुलीस गोंयांत येवन अटक करतात। हाचे वयल्यान गोंयचे पुलीस कितें करतात म्हणून विरोधी आनी सत्ताधारी आमदारांनी प्रश्न विचारिल्ले। पुलीस तशेंच IPS अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्दतीचेरूय कांय आमदारांनी खर टिका केली। IPS अधिकारी गोंयांत पिकनीक मनोवपाक येतात काय कितें असो प्रश्नूय कांय जाणांनी उपरासलो। कट्टरपंथी संघटनांकडेन संबंध आशिल्ल्या आयशा नांवाच्या बायलेक UP पुलीस धरून व्हरतात हे गोंय पुलीस आनी इंटेलिजन्साचें अपयश दाखयता म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन टिका केली। हाचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें गोंय पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। आयशाचे आवय बापूय गोंयांत रावताले, आयशा तांकां मेळपाक गोंयांत येताले खंय। तशेंच जबरदस्तीन जावपी धर्मांतरा आड खर कारवाये खातीर गांभीर्यान विरोधी कायदो लागू करपाचे आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हावसिंग बोर्ड हो वेवसायीक बिल्डर जाला। गोंया भायले पयशेकार लोकूच हावसिंग बोर्डाच्या फ्लॅटां खातीर बोली लायतात। सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून गरीब गोंयकारांक घरां उपलब्ध करून दिवपाची मागणी केलेली आसा। नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान मागणी केली। पेडण्यात हावसिंग बोर्डा अंतर्गत गोंयकारां खातीर सवाय भितर घरां बांदून दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला ग्रामीण उदरगत एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान घरां बांदल्यात। हाचे व्यतिरिक्त अटल आसरा येवजणे खाला OBC, SC आनी ST समाजाच्या लोकांक घरां बांदपाक 3 लाख रुपया दितात म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच पेडण्यात हावसिंग बोर्डा अंतर्गत गोंयकारां खातीर सवाय भितर घरां बांदून दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच गोंयकार EWSन घरां घेनात ताका लागून ही बदलून LIG केल्ल्याची जाप मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली। हावसिंग बोर्डांतले प्लॉट आनी फ्लॅटा संदर्भात नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। पयशाच्या सेस संदर्भात घातिल्लो तारांकीत प्रश्न अतारांकीत केला म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव चळावलो। हो 3 ते 4 हजार कोटींचो घोटाळो आसून आमकां जाप मेळपाकूच जाय म्हणून युरीन बोवाळ घालीत ही लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप केलो। हाचे वयल्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी युरी मदीं मातशे पेटले। ही लोकशायेची हत्या म्हणून युरीन आरोप केल्लो जाल्यार लोकशायेची काँग्रेसीन हत्या केल्ली म्हणून मुख्यमंत्र्यान युरीक तिडकीन जाप दिली। सरकारी खात्यांत दिसावड्याचेर कामाक आशिल्ल्या कामगारांक आतां तात्पुरतो दर्जो मेळटलो। हातूंत क्लिनर, हेल्पर, लेबर, गार्ड, वॉचमॅन, MTS, स्वीपर हांचो आस्पाव आसा। 7 वर्सां सेवा पुराय केल्ल्यांक 20 ते 25 हजार पगार मेळटलो, जाल्यार 20 वर्सां काम केल्ल्यांक 40 हजार परस चड पगार मेळटलो, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। राज्यांत अशे तरेचे सुमार 3000 कामगार आसात। देखून तांकां तांच्या निवृत्ती उपरांत पेन्शन लेगीत मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। मोपा विमानतळा वयल्यान आतां मेरेन 65 कोटी रुपया परस चड येणावळ मेळ्ळ्या। ह्या विमानतळाक लागून गोंयांत येवपी विमानांची संख्या दुपेटीन वाडिल्ली आसा। तशेंच दाबोळेचेर येवपी विमानांक अनुदान दिवपा खातीर संबंधिता कडेन उलोवप केला। देखून दोनूय विमानतळा फुडाराक लेगीत चालूच उरतली अशी जाप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मायकल लोबोक दिली। मजगतीं दाबोळे वयल्यान एअरलायन्स कंपन्यांचें स्थलांतर मोपाचेर जाल्ल्यान दाबोळेची स्थिती बिकट जाल्या असो प्रश्न आमदार मायकल लोबो हाणें सभाघरांत उपराशिल्लो।
दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांच्या आंकड्यात वाड जाल्ल्यान धोको बरोच वाडला आनी ताचेर नियंत्रण दवरपाची गरज आसा अशें आमदार मायकल लोबो हाणें पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रांत उलयले. तेच प्रमाण रस्त्यांचेर हेडपी गोरवांच्या जिवाकूय धोको निर्माण जाल्लो आसा. रस्तो अपघातात सांपडून गोरवांचो जीव वचपाक लागला अशी खंत तांच्यांनी उक्तायली. फाटलीं 5 वर्सां सरकार आश्वासन दिता पूण आतां ठोस उपाय आतां मेरेन काडूंक ना. हाचेर ठोस उपाय येवजण करपाची खर गरज आशिल्ल्याचें मायकल लोबोन म्हटलें. जर सरकार खंयच्याय एका उत्सवाक राज्य उत्सव म्हणून घोशीत करता आसत जाल्यार योग्य नियोजन आनी वेवस्था करप गरजेचें. ज्या पद्दतीन श्री लयराय देवी जात्रेक खेटाखेटी जाल्ली तें सामकें दुर्दैवी चित्र आशिल्लें अशें आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. देखून सरकारान जापसालदारकेन योग्य नियोजन करपाची मागणी ह्या वेळार आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान ह्या वेळार केली. जेन्ना सरकार खंयच्या एका उत्सवाक राज्य उत्सव म्हणून घोशीत करता तेन्ना योग्य नियोजन आनी खबरदारी घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा उलयलो. सोमारा सकाळी बागा क्रीक लागसर एक धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयलो. कांय अनवळख्या मनशांनी कॉपेलाचें कुलूप फोडून भितून प्रवेश केलो. इतलेंच न्हय तर कॉपेलांत भितर आशिल्लो क्रॉस जाग्या वयल्यान काडून ते न्हंयेत शेवटून मारले आनी वेलंकनीची मुर्ती थंय दवरली. हें सगळें कोणे तरी मुद्दाम जावन केलां असूं म्हणून थळावे सांगतात. अंजुना पुलिसांनी घडणूक थळाचेर पळोवणी करून एकल्याक ताब्यांत घेतलो. फुडलो तपास चालू आसा. तांच्यांनी कॉपेलांत भितून सरून थंयच्यान क्रॉस काडलो आनी थंय वेलंकनाची मुर्ती दवरली. हो एक धक्कादायक प्रकार सोमारा सकाळी बागा क्रीक लागसर घडलो. कांय अनवळख्या मनशांनी कॉपेलाचें कुलूप तोडलें आनी भितून प्रवेश केलो आनी ते कुलूप तोडून ते भितून सरले तेन्ना थंयचो क्रॉस तांच्यांनी काडलो आनी तो क्रॉस काडून उडयलो आनी थंय वेलंकनाची मुर्ती दवरली. मडगांव मार्केटात दुकानां सामकार बिगर गोंयकारांनी फुटपाथांचेर केल्ले अतिक्रमण बेगोबेग काडचे. ह्या अतिक्रमणाक लागून मुखेल बाजारकारांक त्रास जातात. तशेंच ह्या संदर्भात पुलीस निरीक्षकाकूय कळीत करून वाडट्या चोरयांचेर आळो हाडपा खातीर पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी केल्ल्याचे आदलो नवा बाजार वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद शिरोडकारान सांगलें. मजगती नगरपालिकेच्या नदरेक हाडून दिवन लेगीत सुलभ शौचालयाची दुरुस्ती केल्ली ना. फुडल्या 8 दिसां भितून पालिकेन दुरुस्ती करची नाजाल्यार आमी स्वखर्चान करतले ही सगळी दुरुस्ती अशें ह्या वेळार शिरोडकारान सांगलें. मडगांव मार्केटात दुकानाचे सामकार बिगर गोंयकारांनी फुटपाथांचेर केल्ले हे अतिक्रमण बेगोबेग काडचे अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. राज्यात पावसाचो नेट बरोच चालू आसा. हवामान खात्यान 22 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट सध्या जारी केला. 23 जुलय ते 27 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. उटंगराच्या पावसा सयत वाऱ्या वादळाचो पावस पडपाची शक्यता आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सध्या पावसान उटंगराचो पावस पडप चालू आसा. येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान दिल्लो मात्र 2 दीस बरोच नेसाळटो पावस पडिल्ल्या कारणान सध्या हवामान खात्यान 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला.
धर्मांतर रॅकेटात अटक केल्ली आयशा उर्फ SB कृष्णा ही बायल फंड मॅनेजर आशिल्ल्याची गजाल उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयशा सांतांद्रे वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावताली. तिका अटक जाल्या उपरांत तिच्या फामिलीची चवकशी सुरू आसा. ह्या विशीं गोंय पुलिशेक विचारले जाल्यार तांणी ही गजाल खरी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. पूण ही बाब संवेदनशील आशिल्ल्यान अदीक म्हायती दिवपाक न्हयकार दिलो. ह्या रॅकेटाचें काम ISS प्रमाण चलतलें. ल्हान पिरायेच्या चलयांचो ब्रेन वॉश करून तांचेर धर्मांतर करपाचें हें सगळें चालू आशिल्लें. ह्या रॅकेटाचें काम ल्हान पिरायेच्या चलयांचो ब्रेन वॉश करून तांचेर धर्मांतरणा खातीर ते दबाव हाडटाले. ही आयशा मूळ ओडिशाची, पूण गोंयांत ती एका भाड्याच्या कुडीत रावताली. शापोरा किल्ल्याच्या रिस्टोरेशनाचें काम 15 दिसांत सुरू करतले. ह्या किल्ल्याचेर सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर वेवसाय बंद करून पर्यटकां खातीर तिकेटीची वेवस्था सुरू करपा विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन उलयतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान आमदार दिलायला लोबोच्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. शापोरा किल्ल्याचे रेस्टोरेशन आनी सोबितीकरणा खातीर कितें उपाय काडल्यात, काम केन्ना पुराय करतले, किल्ल्याच्या देखरेखी खातीर संस्था स्थापन केल्या काय कितें असो प्रश्न आमदार दिलायला लोबोन विचारिल्लो. मिराबाग वाठारांत येवपी बंधाऱ्याक धडे सावर्डेचो विरोध कायम आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून वाठारांतलीं घरां, शाळा, चर्च, जिम आनी शेतांक धोको निर्माण जातलो असो भंय थळाव्यांनी उप्रासला. तशेंच पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता देखून सरकारान ह्या बंधाऱ्या विशीं पुराय म्हायती दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मिराबाग वाठारांत येवपी बंधाऱ्याक धडे सावर्डेकारांचो विरोध कायम आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून वाठारांतलीं घरां, शाळा आनी शेतांक धोको निर्माण जातलो असो भंय थळाव्यांनी व्यक्त केला. तशेंच पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता देखून सरकारान ह्या बंधाऱ्या विशीं पुराय म्हायती दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. गोंयांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली. म्हापशेच्या सेंट ब्रिटो हायस्कुलाच्या मैदानाची राखणे वण्टीचो भाग कोसळ्ळो. घरा सयत 3 दुचाकींचें लुकसाण जालें. जाल्यार मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर आशिल्लें एक व्हडलें झाड हुमटून 2 स्क्रॅप बशींचेर पडलें. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. मात्र ह्या उटंगराच्या पावसाक लागून खुबशा वाठारांनी गोंयच्या नुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली. म्हापशेच्या सेंट ब्रिटो हायस्कुलाच्या मैदानाची राखणे वण्टीचो भाग कोसळ्ळो आनी ह्या घरा सयत 3 दुचाकींचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मडगांव कदंबाच्या बस स्टँडाचेर आशिल्लें एक व्हडलें झाड कोसळ्ळें आनी ते स्क्रॅप बशीचेर पडलें. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. रोरो फेरयेंत आशिल्ल्या टॉयलेटींत बुरशेपणां तशेंच हेर सेवेंचें लुकसाण करून कांय लोक रोरो फेरयेची इमेज पिड्ड्यार करपाक सोदतात. रोरो सेवे विशीं जर खोशी ना जाल्यार थळावे पंचायत सदस्यांनी आपल्याक लेखी निवेदन दिवचें. आदल्यो फेरी बऱ्यो आसल्यो जाल्यार रोरो फेरी सेवा बंद करून आमी परत त्यो फेरी सुरू करपाक तयार आसा अशें अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. जुलयाच्या 14 तारखेक नव्यानूच सुरू केल्ली ही रोरो फेरी सेवा गरज पडली जाल्यार बंद करुया अशें अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायान हे स्टेटमेंट केल्ल्यान सध्या बोवाळ पडला. उक्तावण जाले उपरांत कांय दिसांनीच रोरो सेवेंत आशिल्ल्या टॉयलेटींत बुरशेपणां केल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. मात रोरो फेरयेची इमेज पिड्ड्यार करपाक लागून ही असली बुरशेपणां मुद्दाम करतात अशें मंत्री सुभाष फळदेसायाचें म्हणणें आसा. रोरो सेवे विशीं जर खोशी ना जाल्यार थळावे चोडणां
पंचायत सदस्यांनी आपल्याक लेखी निवेदन दिवचे अशें मंत्र्यान सांगलां. गोंय फुटबॉल संघटनेच्या कार्यकारी मंडळान अचकीत क्लस्टर बदलिल्ल्यान सालसेतच्या 10 फुटबॉल क्लबांनी ट्रिब्युनलांत केस नोंदयली. हे पुरायपणान बेकायदेशीर आसून गोंय फुटबॉल संघटनेच्या कायद्या प्रमाण ना असो आरोप ऑस्कर मार्टिन्स हाणें केला. क्लस्टर बदलप शक्य नाशिल्ल्याचे 17 जुलयाक ट्रिब्युनला कडल्यान आदेश आयला. केस दाखल केल्या सगळ्या 10 क्लबांनी ह्या निकालाक येवकार दिवन एजीएमान फुडलो निर्णय घेवचो अशी मागणी केल्या. सोमारच्यान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जालें. ह्या दरम्यान संसदेच्या भायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मिडिया कडेन संबोधीत करता आसतना म्हटलें की आमी ज्या तरेन ऑपरेशन सिंदूर राबयलें आनी सगळ्या जगा समोर पाकिस्तानाचें जें कितें षडयंत्र आसा तें मांडलें. बहुपक्षीय दलांनी जी कामगिरी केली, वेगवेगळ्या देशांनी वचून भारता बद्दल जे कितें पाकिस्तान कटकारस्थान रचता, षडयंत्र रचता, तेच बरोबर आतंकवाद्यांच्या विरोधात भारतान कशी पाकिस्तानाक जाप दिली ह्या बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केलें. पावसाळी अधिवेशनाच्या संसदेच्या भायर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्यांनी मिडिया कडेन संबोधीत करता आसतना ऑपरेशन सिंदुराचें शौर्य तांच्यांनी उलोवन दाखयलें. तशेंच UPI फिनटेक हे जगभरात आपलें नांव कशा तरेन व्हड करीत आसा हाचेर लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हे पावसाळी संसदेचें अधिवेशन सुरू जावच्या पयलीं मिडियाक सांगलें, हाचेर उलोवप केलें. पावसाळी सत्राच्या आदीं डिजिटल इंडियाचेर तांच्यांनी उलोवप केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेचें पावसाळी अधिवेशन फुडले 31 दीस चलतलें. संसदेचें अधिवेशन सुरू जावच्या आदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन UPI फिनटेकान देश कसो फुडें सरपाक लागला हाचेर उलयता आसतना मिडियाक संबोधीत केलें. त्याच बरोबर देशान जी शौर्याचें जे प्रतीक दाखयलां, आतंकवाद्याच्या विरोधात लढो दिला ऑपरेशन सिंदुरा वरवीं, त्या खातीर जो बहुपक्षीय दल देश विदेशांत वचून भारता बद्दलची जागृताय करता ताचेरूय उलोवप केलें. संसदेत पावसाळी अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा काँग्रेसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेन पहलगाम हल्ल्या विशीं जाप मागली. पहलगाम हल्ल्यांतले आतंकवाद्यांक धरपाक सरकार फेल जाला अशें तांच्यांनी म्हटलें. सरकारान फक्त आतंकवाद्यांक मारले ना जाल्यार तांच्यांनी तांकां धरूंक सुद्दां ना, तांकां अटक तरी करपाक जाय आशिल्ली. आमी सरकाराक तेंको दिलो. सगळ्या विरोधी पक्षांनी सरकाराक ह्या ऑपरेशन सिंदुराक तेंको दिलो, मात्र सरकार काय ह्या आतंकवाद्यांक धरपाक शकलें ना, तांकां अटक लेगीत करपाक ते पावले ना. ताका लागून तांच्यांनी तोखणाय केली, टिका केली संसदेत. आमकां विश्वासांत घेवन आमी तेंको सुद्दां दिलो, मात्र तरी आसतना आमकां तांच्यांनी काळखात दवरले हाचेर सविस्तर म्हायती आमकां दिवंक ना. त्याच बरोबर डॉनल्ड ट्रंपान जी मध्यस्थी केली ताचे खातीर जो बोवाळ पडला ताचेरूय तांच्यांनी उलोवप केलें. जाल्यार दुसऱ्या वटेन संसदेच्या भायर राहुल गांधीन खंत उक्तायली. ते म्हणपाक लागले की विरोधी पक्षाक, सत्ताधारी पक्ष जो आसा, सरकार संसदेत उलोवपाक दिना. पावसाळी अधिवेशनात प्रत्येक मंत्र्याक, हेर राजकीय फुडाऱ्यांक संसदेत उलोवपाक मेळ्ळें. तातूंत संरक्षण मंत्री आसूं किंवा हेर फुडाऱ्यांक उलोवपाक मेळ्ळें, मात्र सत्ताधारी पक्ष सदांच विरोधी पक्षाक उलोवपाक दिना. ताका लागून विरोधी पक्षाची तोंडां बंद करपाचें ते षडयंत्र करतात. भाजपाच्या फुडाऱ्यांक लेगीत उलोवपाक दिलें, मात विरोधी पक्षांक उलोवपाक कित्याक दिवंक ना म्हणून राहुल गांधीन संसदेच्या भायर खंत उक्तायली.
आपूण विरोधी पक्षाचो नेता आसा, मात आपल्याक सुद्दां तांच्यांनी ओग्गी केल्ल्याचें ताणें म्हटलें. पावसाळी अधिवेशनाच्या भायर पावसाळी संसदेच्या भायर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पत्रकारां कडेन संवाद सादताले. त्या वेळार ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत भारताची जी स्थिती जगा मुखार मांडपा खातीर जगभरांतल्या वेगवेगळ्या भागांचो आमी दौरो लेगीत केलो. त्या खातीर बहुपक्षीय शिष्टमंडळाचें ताणें खूब भरभरून कौतुक केलें. आतंकवाद्याचो सूत्रधार पाकिस्तान, ह्या पाकिस्तानाचे षडयंत्र किंवा तेंची कारस्थानां उघड करपाक ह्या बहुपक्षीय शिष्टमंडळान बरी कामगिरी केली. देश विदेशांत वचून भारताक जे पाकिस्तानान आतंकवादी हमले केले त्या खातीर पाकिस्तानाचे तांच्यांनी पितळे उगडे घातले म्हणून तांचेर उलोवप केलें. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन आयच्यान सुरू जालें, सोमारच्यान. ह्या वेळार विरोधी पक्ष सरकाराक धारेर धरपाक तयार राविल्ले. वेगवेगळे मुद्दे ते संसदेंत मांडपाचे आशिल्ले. मात्र ह्या वेळार किशनगंजाचे खासदार मोहम्मद जावेद हाणें भाजप सरकाराचेर जोरदार टिका केली. पावसाळी अधिवेशनाक संसदेंत वचच्या पयलीं तांच्यांनी एक बॅनर भायर हाडलो आनी सरकाराचेर टिका केली. ताणें म्हटलें की सबका विकास सबका साथ म्हणपी भाजप जो आसा तो बिहाराक सामको कुशीक दवरपाक सोदता. बिहार राज्याक तो इग्नोर करता. खासा करून बिहारच्या युवांक शिक्षणा पासत ते पयस दवरतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्याक इग्नोर करपाचो यत्न करता अशें किशनगंजाचे खासदार मोहम्मद जावेद हाणें म्हटलें. जाल्यार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हाणें अशें म्हटिल्लें आसा की भारतांतली जी भाशा आसा ती समृद्ध भाशा आसा. देशाक एकजूट करपी विविध भाशा आसा. ताका लागून भारत देश हो भाशेंच्या बाबतींत खूब समृद्ध आसा. ताका लागून भाशा ही विभाजीत करिना जाल्यार ती एकठांय हाडटा लोकांक अशें तांच्यांनी म्हटलें. तांच्यांनी सगळ्या देशवासियांक भाशेंतली विविधता अभिमानान स्विकारप आनी ती देशाच्या एकतेची ताकद करपाचें आव्हान केलें. तांच्यांनी म्हटलें की आमचे कडेन समृद्ध भाशा आसात वेगवेगळ्यो. संस्कृत, तामीळ, तेलुगू, कन्नड, हिंदी, मराठी, कोंकणी अशी वेगवेगळी भाशा आमचे कडेन आसा. आमचे कडेन शास्त्रीय भाशा आसा. भाशांच्या बाबतींत आमी जागतीक पावंड्याचेर सगळ्यात गिरेस्त आसा. जाल्यार भाशा विभाजीत कशी करपाक शकता? भाशेन आमकां एकठांय हाडपाक जाय. जे लोक भाशेच्या आदाराचेर विभाजन करतात तांच्यांनी एकठांय येवपाचो सल्लो लेगीत तांच्यांनी ह्या वेळार दिलो. अहमदाबादांतल्या साबरमती रिवर फ्रंटाचेर रिवर फ्रंट मून ट्रेलाची रंगीबिरंगी लायट्स हे उद्यान तयार जालेलें आसा. हेचें उक्तावण जालें. रिवर फ्रंट मून ट्रेलाचें हें उद्यान पळोवपाक थळावे लोक एकठांय जाले. हांगासरची जी लायटींग, त्याच बरोबर वेगवेगळे तेंच्यांनी तयार केल्ले पॉयंट्स, वेगवेगळी ही रानटी जनावरां, कृत्रीम जनावरां, ताका लागून हे जे दृश्य आशिल्ले ते पळोवपा सारके आशिल्ले. रिवर फ्रंट मून ट्रेलाची रंगीबिरंगी लायट्स जादुई नगरी वरी भासपाक लागली. वेगवेगळ्यो आकर्शक आकृत्यो जनावरांच्यो, सेल्फी पॉयंट्स अशे भुरग्यांक आकर्शीत करपाक लागले. सोमार दिसा मुंबय पावसान जोरदार हाजेरी लायली. मुंबयतल्या वेगवेगळ्या भागांनी उटंगराचो पावस पडलो. रस्त्यांचेर तशेंच दुकानांनी लेगीत उदक भरलें आनी रस्त्याचेर येरादारी करप्यांक आडमेळी येवपाक लागल्यो. लोकांक रस्त्याचेर चलतना वा गाडयो चलयतना आडमेळी येवपाक लागल्यो. जनजीवन विस्कळीत जालें. मुंबय सोमारा पावस पडिल्ल्यान. गोंयांत लेगीत फाटल्या 2 दिसांच्यान उटंगराचो पावस चालू आसा. फुडल्या 2 दीस हवामान खात्यान गोंयांत येल्लो अलर्ट दिल्लो. मात्र पावसाची पडझड चड जाल्ल्यान फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट गोंयांत दिलेलो आसा.